देवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 29 वळ 35 ते 38 तशेंच 10 वळ 1 ते 8 सगळ्या नगरा गांवांनी भोंवून जेजू तांच्या देवस्थानांनी शिकवण दितालो, राजाचे शुभ वर्तमान परगटतालो आनी सर्व जिन्साचो पिडा रोग बरो करतालो आनी लोकांच्यो उरपोंची पळोवन तांचे विशीं तो चुचुरतालो, कित्याक गवळी नासलेल्या मेंढरां भाशेन त्यो दगवडटाल्यो आनी निरआधारी जाल्ल्यो आसल्यो. तेन्ना शिसांक ताणें म्हणलें, पीक कोरेंच खूब पूण वावरादी थोडे, देखून पिकाच्या दोनया लागीं लुवणें मळणेक वावरादी धाड म्हूण मागात. आपल्या 12 शिसांक आपोवून हाडून जेजून तांकां मेल्ल्या आत्म्याचेर अधिकार दिलो आनी देंवचार काडूंक आनी सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. 12 धर्मदुतांची नांवां हीं: पयलो पेद्रू म्हणटात तो सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे, जेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जोआंव, फिलीप आनी बार्तोलोमेव, तोमास आनी दूल वसूलदार मातेव, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी तादेव, क्रांतिकार सिमांव आनी ताचो घात घेतलो तो जुदास इस्कारियोत. ह्या 12 जाणांक जेजून असो उपदेश दिवन धाडले: ओन भावात्याच्या गांवाची वाट धरूं नाकात आनी सामारकाराच्या नगरांनी भितर सरूं नाकात, पूण अदीक करून इस्रायलाच्या घराण्यांचेर सांडलोल्या मेंढरां चोरशें वचात आनी वचून सर्गीचें राज येवचें जालें अशें परगट करात. वायटाकारांक बरीं करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, खोडकारांक नितळ करात, देंवचार काडात, तुमी फुकट घेतलां फुंक्या दियात. देवाचें उतर हें, देवाचो व्हड उपकार.